हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुम्ही सगळी जणा? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसतली. तर आज आमी खूप एक्सायटेड आसा बिकॉज आमी वयता बिचीचेर मीन्स वीथ फॅमिली अशें होय, म्हणपाक शकता. होय, डे होय. आउट वीथ फॅमिली. Family. सो आमी न्हू एक्चुली एवरी इयर वयता पूण दीस टायम आमी बेगीन वयता मीन्स आतां फक्त मे कितली तारीख आहे? मे चार 4 तारीख आसा फक्त आनी आमी वयता बिचीचेर मीन्स आमी म्हणजे सगळीं वयता फॅमिली मीन्स मावशी बी आमची ती हांगासरल्यान येतली रिवण्याच्यान आनी आमी व्हडलें जेवण बी घेवन आयलेली ती बी हाडटली आमी बी हाडटली. सो आतां आमी वयता तेजे खातीर आमी रेडी जाल्यार फक्त जेवण बी सगळें पॅक करपाचें आसा. सो आमी चला. तुमकां डायरेक्ट मेळटा मागीर थंय मेळटा पिक्चर थंय. पावतकीर. सो वचपा खातीर आमी फक्त एकूच बॅग पॅक केला फक्त ते म्हणून कपड्यांचे आनी बाकी जेवणाचे बी ते सगळें करपाचें उरलां. बारीक डबे अशे घेतल्या ते आतां गरमे दिसान चड चलना न्ही सो इतलेशें. तर आमी जॉईंट ट्विन्स न्ही आनी ही बी दोगूय आमगेली बारकेली ट्विन्स. हॅलो गाय, तर आमी बिचीर पावली आसा आत्तां पावल्या आनी मावशी बी ती सगळी ती येयला ती थंय बॅग अरेंज करता आनी आमकां दोगांकूय फोटोज बी काडपा जाय तेजे खातीर आमी शूट बी करपाक जाय. पयलूच येयल्या. हय आमकां शॉर्ट बी घेवपाक जाय सो तेजे खातीर आमी पयलूच येयल्या आनी आमी तशी न्हांवता पूण तितलें आमकां आवडना म्हणल्यार रेंव रेंव लागता न्हू तरी पूण वयता आमी मागीर आमी दुसरें चेंज करतली. आतां आमी सद्या वयता सामकें वत लागता. ही आमची कजन्स म्हणपाक शकता कजन्स आमची. काळी जातली दिसता आमी हरशीं तशी काळी येता आसा आनी काळी जातली इतकें वता. हरशीं न्हांवपाचें मन आसा पूण हें मागीर पळयतकीर न्हांवून कशें दिसता. गेले न्ही जालें आतां शूट घेतलो फोटोज काडले दोन. आतां आमी कपडे आमगे चेंज करतली आनी न्हांवपा खातीर. पळय कितें तरी मेळ्ळें आमकां कितें म्हणून देव जाणा पूण मेळ्ळें. आतां आमी वयता. तर आमी न्हू आतां न्हांवपाच्यो पयलीं पॅटीस खाता इबो मम्मी आमी अबे ते केस म्हणटा चला मागीर मेळटा तुमकां. तर आमी वयता सगळीं जाणां आमी न्हांवपा वयता आमी चेंज केलें म्हणल्यार तकलेवयल्यान घेवपाना. खूब वत लागता जाणा तुमी. एक्चुली न्ही दनपारचो टायम जाला आनी कोणी जेवता आशिल्ली हे टायमार आतां जेवपा वयता कित्याक आमी हे टायमार आमी थंय टायमार आमी न्हांवपा वयता आनी आमी येयलीच लेट नाका वचपाक सगळीं न्हू आमी मावशी बी ती आमची मावशी आहा ती रिवण्याच्यान आनी ती सगळीं अशी कजन बी मेळोन आमी येयल्या. आतां आमी न्हांवतली न्हांवपाक अशें हेंशें दिसता पूण मागीर भितर एकदां उदकांत पांय बुडयले उपरांत न्हांवप कशें दिसता मजा दिसता. सो आतां वयता आमी थंय. अशें आमी मोबायल पडत म्हणून भंय दिसता. ती बी सगळीं बसून न्हांवता आमी आजून बसोना. करपा खातीर हांव मोबायल घेवन उडयता आमी एन्जॉय करायला तुमच्या वांगडा शेअर करपा खातीर पूण भंयूय दिसता की मोबायल तर आमी आतां न्ही एन्जॉय करता मागीर मेळटा तुमकां. तर
आमी न्ही न्हांवलेली आतां आमी जेवपाची तयारी करता. मागीर कपडे बी मागीर दुसरे घालतली कित्याक परत रेंव रेंव लागतली सो आतां पळय आमी तोंड आनी आमगे हात धुले. आमी कितें केलां फक्त चिकन नुस्तें भाजून आनी शीत बी तशें कितें हाडलां. आतां पळोवया मावशेन आमकां कितें हाडलां तें काते बी तेंची थंय अशी गोटा बी तेंची थंय भरपूर आसा. सो पळोवया तिणें कितें हाडलां तें. फस्ट काडटा मागीर दाखयता आमी कितें कितें ते पळय सालड करपाक बसला मिन्स घरा कडेन करून हाडलें उदक सोडटा आशिल्लें सो ते सालड कापता खंय. आमी हें हाडलां फिश फ्राय बांगडे सालड आनी ते वेल्ल्यो. मागीर मावशेन हे सुंगटांची कितें तरी मसाला टायप कितें करून हाडला. मागीर परत तिणें सुंगटांची कडी हाडला. हे शीत आनी खूब आसा. हे पळय स्पेशल तिणी काते तिची थंयच्यान करून हाडल्या. ती न्हू मस्त करता सासवा म्हणटा ते खंय पळय तिची रेसिपी बरी आसता ही सासवाची. आनी हे चिकन घोटां तेंची थंय जाता. सो आतां आमी जेवण जेवतली सगळी. आमी जेवता पळय आमगेले दोगांचे आतां आमी जेवता आतां वयता खंय जेवपा मेळटा बोटीन वयता आनी जेवता. आमकां ते बसोन बी कोता येना बोटीन वत लागता खंय बसोनी. आतां आमगेलें जेवण बी जालें सगळें जेवले मातशी बसली आनी आतां आमी आतां काळून मागीर आमी सुकें नुस्तें घेतलें आनी मागीर वयतले आमी. तर आतां आमगे काळींग जालें का आतां आमी आतां बी आयस्क्रीम खाता जशें की आमी उलयता खायता आसा कितें कितें. चल बरें खावंक मागीर मेळटा. तर आमी न्ही आतां नुस्तें घेवपा वयता सुकें कितें नुस्तें आमकां सुकें नुस्तें आतां मेन आमी हांगासर येता हे बिचार आतां पळय कितें आमकां सुकें बांगडे बी जाय या गे सुकें नुस्तें. ती बारकेली हां ती मिक्स न्हू येते पळय बांगडे मम्मी हांगा यो. मोटे यार ना सो आतां आमकां काला खट्टा खावपाक खायन दिसलो सो आमी खाता काला खट्टा. एकूच घेतलें आमी दोगां आनी तिंका बिकॉज ते मागीर सपना सगळें ओतता बी. मस्त लागता न्ही काला खट्टा आमचो फेवरेट. मस्त काला खट्टा पडलो. वाव पळोवपाक शकता कितको आमचो फेवरेट सामको. आमी एकूच दोगां खाता कित्याक ते सपना मस्त पोट काळे करपा आसा आमकां. हॅलो गायज. तर आमी आतां घरा पावली आतां म्हणल्यार उदय पावली आनी आमी न्हांवली बी परत हांगासर आमचे फ्रेंड्स जाली
आनी आमी मागीर थंय कांय शूट करना लास्ट आमी फक्त गुला खालो तेच दाखयलें आनी मागीर आमी जामशी जालें न्हू सो आमी कांय शूट करना आतां आमी डायरेक्ट कॅमेरा घेतलो हातीन आनी येता आसतना एक पेस्ट्री हाडलेली ती बी ओपन केली आमी तशी आनी तिका आमी खाता आनी आमचो व्लॉग हांगासर एंड करता आमी सांगपा खातीरूच मोबायल हातीन घेतलेलो पळय फेवरेट चॉकलेट पेस्ट्री आमची तर आतां आमी मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान बाय